असू दे काढू, असू दे ना, चष्मा असू दे काढू. चेतन दिसत नाही माझा करू जालें. आमी तीन पार्टान स्टार्ट करतले. हां हां ओके. आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स जी घेता ती आमी पळयता की बीजेपीचे बरेच लिडर गोंयांत येतात. ते बीजेपीचे आमी परत सांगलेले प्रमाणे बीजेपी पॅनीक मोडार गेल्या. तांच्यांनी पळयलां की तांचो 10 वर्साचो कुशासन जें आसा तें शासन म्हणून आसता आनी सुशासन म्हणून आसता. पण बीजेपीन जें लास्ट 10 वर्सां गोंयांत आमकां दिलां तें कुशासन सोंपता हें तांकां आतां नजरेन तांचे आयलां. त्या खातीर तांचे बरेच व्हडले लिडर गोंयांत थाण मारून आसा. तातूंत एक म्हणल्यार महाराष्ट्राचो माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्र फडणवीस हो जो महाराष्ट्राचो एक्स मुख्यमंत्री महाराष्ट्रांत असेंब्लीची इलेक्शन जावचे पयलीं म्हणटालो मी परत येणार. महाराष्ट्रांत मी परत येणार म्हणटा ताजी परिस्थिती अशी जाल्या की तो गोंयानूच थाण मारून आसा अजून. महाराष्ट्रांत तर तो परत येवंकूच ना निवडून आनी तो गोंयानूच थाण मारून आसा. आनी आज तो गोंयान लोकांक सांगता की भाजपा आनी प्रमोद सावंत सरकार परत येणार म्हणून. हातूंत एकूच गजाल आमकांय फडणवीसाचें अभिनंदन करीन दिसता की ताणें इतले आपले हांगा पांय लावन गोंयांक बीजेपीक आशिर्वाद दिल्यार पुरो की जशी ताजें सरकार मी पुन्हा येणार म्हणून महाराष्ट्रान ऑपोजिशनान बसला तशें बीजेपीचें 100% ऑपोजिशनान बसतले. हाजेर आमकां कंप्लीट खात्री आसा. म्हाका कळना की ते खंयचे मुद्दे घेवन आनी खंयची वचन तांच्यांनी लोकांक दिल्ली ती आमी पुर्तता केल्या ती लोकां मुखार दवरून फुडें ते मी परत सत्तेर येणार म्हणून सांगतले म्हणून. आमचे बरोबर आमचे AICCचे कोऑर्डिनेटर तौफीक मुल्ला जी आसा आनी नटराज गौडा जी आसा. म्हाका दिसता तौफीक मुल्ला मुल्लांनी स्वता महाराष्ट्रांच्यान आसा आनी तो बरे पोजिशनान आसतलो तुमकां आनी ताजेर चड क्लॅरिटी दिवपाक. गोव्यातल्या सर्व पत्रकार बांधवांचं मी मनापासून या ठिकाणी प्रथम अभिनंदन करतो, स्वागत करतो. मी या ठिकाणी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीकडून समन्वयक या नात्यानं आज आपल्यासमोर पत्रकार परिषदेला बसलो आहे. माझे मित्र सुनील कौटणकर यांनी आताच ज्याप्रमाणे सांगितले, गेले 2 दिवस झाले महाराष्ट्रातले माजी मुख्यमंत्री आणि गोव्याचे भाजपचे प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी या ठिकाणी खोट्या वल्गना करून महाराष्ट्रातल्या गोष्टी या ठिकाणी सांगून एक प्रकारे महाराष्ट्राची पुनरावृत्तीच होत असल्याचं चित्र आज गोव्यामध्ये आपणा सर्वांना दिसत आहे. गेले काही दिवस ते महाराष्ट्रामध्ये इथे गोव्यामध्ये येऊन आपल्या स्वतःच्या वाणीने सांगत आहेत की पुन्हा गोव्यामध्ये भाजपचं सरकार येणार आहे. आज त्यांना हे पुन्हा येणार हे सांगावं लागत आहे. या ठिकाणी मला आवर्जून सांगायचं आहे की ज्याप्रमाणे त्यांनी महाराष्ट्रात मी पुन्हा येईन अशा प्रकारच्या वल्गना केल्या आणि त्यांच्या आत्मविश्वासाचा फुगा महाराष्ट्रात कशा प्रकारे फुटला हे आपण सर्वांनी लोकशाहीमध्ये ज्या घडलं महाराष्ट्रामध्ये ते आपण सर्वांनी उघड्या डोळ्यांनी बघितलं. सर्वात जास्त संख्याबळ असताना देखील महाराष्ट्रामध्ये त्यांना सत्तेमध्ये आज विरोधी पक्षात बसण्याची वेळ आली. यामध्येच लोकशाहीचा खरा विजय झालेला आहे आणि गोव्याची जनता देखील जागरूक आहे. गोव्याच्या जनतेला आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहीत धरू नये. गोव्याच्या मतांचा त्यांनी आदर करावा. कोणत्याही मतदाराला गृहीत न धरता त्यांनी अशा प्रकारचं वक्तव्य करू नये. गोव्याची जनता त्यांना 14 तारखेला त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. या ठिकाणी मला महाराष्ट्राबद्दलच्या भाजपच्या गोष्टी ज्या घडल्या त्याची पुनरावृत्ती गोव्यामध्ये झालेली पुन्हा दिसत आहे. एकनाथ खडसेसारखा नेता ज्यांनी भाजप शून्यातनं वाढवली, एकनाथ खडसेसारख्या भाजप नेत्यांनी ज्यांनी
भाजपचं रोपटं लावलं आणि भाजपचा वृक्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले, अशांना या देवेंद्र फडणवीस सारख्या अति आत्मविश्वासाने भरलेल्या माणसामुळे अडगळीत पडण्याची वेळ आली. त्याचीच पुनरावृत्ती गोव्यामध्ये आज इथं होताना दिसत आहे. ज्या पार्सेकरांनी या ठिकाणी गोव्यामध्ये भाजपचं रोपटं लावलं, त्या पार्सेकरांना भाजपानं अडगळीत टाकून दिलं आणि ज्याप्रमाणे त्यांनी महाराष्ट्रात भाजपची परिस्थिती केली, त्याप्रमाणेच गोव्यामधील भाजपची, मुख्य भाजपच्या प्रवाहात असणाऱ्या प्रामाणिक भाजप कार्यकर्त्यांची आज गोव्यामध्ये परिस्थिती झालेली आहे. गोव्याची जनता निश्चितपणे त्यांना त्यांची जागा दाखवणार आणि महाराष्ट्राप्रमाणेच या ठिकाणी देशामध्ये जे लोकांनी पाहिलं लोकशाहीमध्ये आणि या गोव्यामध्ये देखील याचीच पुनरावृत्ती होणार हे स्पष्ट चित्र दिसत आहे. आज महाराष्ट्रात भाजपमध्ये गेलेल्यांची परिस्थिती न घर का न घाट का झालेली आहे. जे भाजपमध्ये गेले ते भाजपवासी झाले, ते अतिशय आता दुःखात आहेत, पण ते अडकले तिकडे जाऊन, ते इकडे येऊ शकत नाहीत पुन्हा, त्यांचे माघारी येण्याचे दोर कापलेले आहेत. त्याप्रमाणेच आज गोव्यातल्या काही लोकांनी काँग्रेस पक्षातून भाजपमध्ये गेले, मुख्यमंत्री पदाची स्वप्न बघितली. आता मात्र त्यांना आत्मचिंतन करण्याची वेळ निर्माण झालेली आहे आणि गोव्यातली जनता त्यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. अति आत्मविश्वास, फाजील आत्मविश्वासानं भरलेले फडणवीस जे आहेत ते आज पर्रीकरांच्या मतावर, पर्रीकरांच्या नावावर मतं मागत आहेत, पर्रीकरांच्या नावाचा वारंवार वापर करत आहेत. आज देखील अमित शहानी पर्रीकरांच्या नावाचा वापर केला, परंतु त्या पर्रीकरांच्या मुलाला भेटायला देखील फडणवीसना वेळ नाही, त्यांच्याशी बोलायला देखील फडणवीसना वेळ नाही. याची जनता 14 तारखेला येणाऱ्या मतदाना दिवशी निश्चितपणे उत्तर देऊन फडणवीसना त्यांची जागा दाखवली जाते. 2 दिवसापूर्वी त्यांनी सांगितलं 12 आमदारांच्या निलंबनावरून की महाराष्ट्र सरकारला चपराक मिळाली. महाराष्ट्र सरकार अतिशय चांगल्या प्रमाणे काम करत आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रात गोरगरीब जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे आणि महाराष्ट्रातली जनता अतिशय प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर खुश असताना 12 काँग्रेसच्या निलंबनावर जो सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल झाला त्यावर बोलणाऱ्या फडणवीसना माझा प्रश्न आहे की 12 आमच्या विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या बद्दल मात्र ते मूग गिळून गप्प बसलेले आहेत. ते कोणत्याही प्रकारचं अशा प्रकारचं भाष्य त्यावर करत नाहीत. पेगॅसिस सारखा मुद्दा सुद्धा आज आपल्या समोर देशासमोर आहे की जे राहुल गांधी बोलले होते ते सत्य झालेलं आहे आणि न्यूयॉर्क टाइम्स सारख्या एका प्रथितयश मीडियानं ह्यांचा बुरका फाडलेला आहे. पण अशा मुद्द्यावर देखील ही भाजप आपला धोरण, आपलं म्हणणं स्पष्टपणे मांडताना दिसत नाही. या ठिकाणी माझ्या मित्रांनी सांगितल्याप्रमाणे फडणवीसांनी इथं येऊन ज्यांना महाराष्ट्रात फसणवीस सरकार म्हणलं जात होतं, फसणवीस सरकार, फडणवीस सरकार नाही फसणवीस सरकार म्हणून ज्यांच्या सरकारला जनता ओळखत होती, त्या फडणवीसांनी इथं येऊन खोट्या गप्पा, खोट्या वल्गना करू नये. गोव्याची जनता ही अतिशय सुज्ञ आणि जागरूक आहे. म्हाका दिसता आनी दुसरो जो आमचो विशय आसा तो आज अमित शाह गोंयचो भारताचो गृहमंत्री, होम मिनिस्टर जो आसा तो आज गोंयान आयला. ताणें थोडे स्टेटमेंट्स केल्या आनी ताणें आपले जे भाशणान थोडे मेजर मुद्दे मांडल्या ते म्हाका एक विपक्ष आनी ऑपोजिशन म्हणून तुमचे मुखार म्हणपाचें ना, पण हांव फक्त ते मुद्दे ताणें जे कितें मांडल्या आनी फॅक्ट कितें आसा हें तुमकां सांगता. एनालिसीस जी कितें करूंक जाय तें तुमी करात. पयलींच ताणें आपल्या भाशणाचे सुरवातीक म्हणलें क्या हो गया बे गोवा के लोगों को. गोंयच्या लोकांक क्या हो गया बे म्हणपाची अमित शहान गोंयच्या प्रत्येक स्वाभिमानी गोंयकारांचो अपमान केला. म्हाका तरी कळना येदे व्हडले राष्ट्रीय पक्षाचो येदो व्हडलो लिडर, देशाचो गृहमंत्री गोंयच्या लोकांक आपले जर देशाचे जनतेक क्या हो गया बे म्हणून भाशा वापरता जाल्यार हे खंय रेल्वे स्टेशनार आसा काय म्हणून. ही भाशा खंयची? गोंयकाराचो अपमान कसलो चल्ला?
गोंयकारांक तुमी पोसतात बीजेपीच्या लोकांक कितें दिसता तुमी लोकांचेर जे तुमी खोट्यो स्किमी सांगता आनी जे कितें बंडलां तुमी म्हणटा डेव्हलपमेंट आनी विकासाची ती तुमी कितें लोकांक तुमच्या पयशांनी पोसतात तुमी असो अपमान कसो करूंक शकता आमी पयलीं म्हणल्यार अमित शहाचे हे स्टेटमेंटाचो निशेध करता दुसरी म्हणल्यार ताका 4 फावटी तरी म्हणचें पडलें की आवाज व्हडल्यान व्हडया कितें जालां काय म्हणून ताकाय कळून चुकला की बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आसा खरे तांचे ग्रासरूट कार्यकर्ते आहा ते डिमोरलायज जाल्या म्हणून कित्याक गोंयांत आमी परिस्थिती पळयल्या कितें जाल्या ती बीजेपी वयर काडलेलो मनोहर पर्रीकार ताचे चल्याक आज खंय स्थान ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सारको मनीस जो केन्ना बीजेपीन कांयच नासली तेन्नाचे नासलो ताका खंय स्थान ना श्रीपाद नायक जो बीजेपीचो बहुजन समाजाचो एक व्हडलो नेतो म्हणटात ताच्या चल्याकूय काडून उडयलो आनी हे कित्या खातीर हे खंयच्या स्वार्था खातीर आनी हे सगळे परिस्थितीन जो बीजेपी कार्यकर्त्याचो आत्मविश्वास आज ढासळा ताजे वयल्यान हे गजाल अमित शहाकूय कळ्ळ्या म्हणून ताका म्हणचें पडलें की आवाज तुमचो कित्याक भायर सरना काय म्हणून कित्याक डिफीट इज इन फ्रंट ऑफ देम बीजेपी हॅज रियलायज्ड दॅट दे आर गोइंग टू गेट डिफिटेड व्हेरी बॅडली इन दीस कमिंग इलेक्शन गोंयचे लोक तांकां घरा धाडपाचे आसा तो वेळ आयला हे तांचे चेहऱ्याचेर तांच्या हावभावा वयल्यान स्पश्ट दिसता ताजे फुडें अमित शहान उलयता आसतना सप्तकोटेश्वरान आनी तांबडी सुर्लाचे महादेवाक नमन केलें म्हाका दिसता अमित शहान सप्तकोटेश्वर आनी तांबडी सुर्लाचे जे महादेवाक नमन केला ताजे पयलीं आपले स्वताचे घरान लक्ष घालपाची गरज आसा म्हणल्यार पक्षान आपल्या जांचे सरकार हे गोंयांत 10 वर्सां आसा तांच्यांनी सप्तकोटेश्वरा पासून तांबडी सुर्लाच्या महादेवा पर्यंत कंप्लीट मायनिंग बेल्ट काबार करून उडयला 10 वर्सां ते बेल्टाचे मायनिंग बेल्टाचे लोक रडटात बीजेपीचे सरकार 10 वर्सां सत्तेर आसा केंद्राकूय बीजेपी आसा आनी राज्यांनूय बीजेपी आसा प्रत्येक इलेक्शना कडेन ते बंडलां मारतात की आमी मायनिंग चालू करतले विचार वचून सप्तकोटेश्वर देवळा कडल्या त्या लोकांक जे लोकांचे धंदे गेल्यात ट्रकवाल्यांक विचार बारीक हॉटेलवाल्यांक विचार कामगारांक विचार मायनीर ऑपरेटर असले तांकां विचार आनी तांबडी सुर्ला वच आनी थंयचे मायनिंग डिपेंडंट्सांक विचार खाण पट्टो जो काबार करून त्या लोकांचें ते डेलीचे तांचें जें जिवन आसा तें कंप्लीट विस्कळीत करून उडयला त्याच प्रमाणे तांबडी सुर्ला सारक्या निसर्गरम्य जाग्यार जी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा थंय ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट लोकांच्या माथ्यार मारून तांच्यांनी लोकांचो विरोध आसतना सुद्दां हे प्रोजेक्ट लोकांच्या माथ्यार मारल्या आनी तूं खंयच्या तोंडान थंयच्या देवाक नमन करता फक्त लोकांक पिशान काडपाक तुमी येतात गोंयांत येता आनी लोकांनी हें विसरचें न्हय की हो तोच अमित शाह जाणें सांगलेलें की 15 लाख 2014 इलेक्शनाक जे मोदीन प्रॉमीस केल्ले वो तो चुनावी जुमला था म्हणून जर तो आताचे प्रधानमंत्र्यान अनावन्स केल्ले 15 लाख चुनावी जुमला म्हणूंक शकता जाल्यार तो आज जे गोंयांत येवन वचन दिता ते लोकांनी कितले पर्यंत आनी कितपत सिरियस घेवचें आनी तें आयकून कितपत तांकां वोट करचें हो लोकांनी स्वता विचार करपाची गरज आसा परत परत म्हाका दिसता अमित शहान आपल्या भाशणांत आमचो जो लिडर आसा माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हाका टार्गेट केला आनी ताका टार्गेट केल्ल्यान आमकां एक बरी गोश्ट तातूंतल्यान दिसता की अमित शहाकूय आतां क्लियर जायत गेला की काँग्रेसचें सरकार येतलें आनी कोण मुख्यमंत्री जातलो हाजी आयडिया ताका आयल्या सादारणशी आनी हे गजाली खातीर तो परत परत दिगंबर कामताक टार्गेट करता ताणें विसरचें न्हय की 5 वर्सां 2007 ते 2012 जे काँग्रेसचें सरकार आसलें आनी ते सरकाराचो दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसलो हें स्टेबल सरकार आसलें हे सरकारान लोकांच्या पोटार केन्ना मारूंक ना सरकारान थोडी डिसिजनां घेतलीं पण ते डिसिजनाक लोकांचो विरोध पळोवन लोकांचो सन्मान करून लोक भावनेचो आदर करून ही डिसिजनां फाटल्यान घेतलीं केन्नाच लोकांचेर लाठीचार्ज करूंक ना केन्नाच लोकांचेर बुलडोजर चडोवंक ना नाल्यार मोल्यां 3 लिनियर प्रोजेक्ट कोळशाचो ट्रान्सपोर्ट डबल लेनिंग ऑफ द रेल्वे लायन हायवे प्रोजेक्ट तन्मर पावर लायन लोकांचो विरोध आसा तरी लोकांच्या माथ्यार मारतात कोळशाचो ट्रान्सपोर्ट गोंयांत करपाक कोळ तुमी कॉरिडॉर करतात
गोंयान कदाचित 1-2 इंडस्ट्रीक कोळसो लागता आसतलो, तांकां येवपा पुरतो कोळशाक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयान आसा आनी तो तांचे पुरतो ओके आसा. पण कर्नाटकाच्या आनी दुसऱ्या स्टेटींतल्या इंडस्ट्रीन थंय पोर्ट आसा, तुमी गोंयच्यान ट्रान्सपोर्ट कित्याक करूंक सोदता? गोंय आमचें येदेशें. अमित शहान सुद्दां आज म्हणला गोवा भारत माताची माथ्यावयली बिंदी कशी, तातूंत भारत माताची शोभा वाडटा. बरोबर ताणें म्हणलां तें, ताचे हे वक्तव्याचें हांव समर्थन करतां. पण ताणें हे भारत माताची जी बिंदी आसा तातूंत बारीक भितर लक्ष घालून पळोवचें की तिची परिस्थिती आज तुजे बीजेपीन कितें केल्या ती. रेप्स, मर्डर, बायलां सुरक्षीत ना. आज सुद्दां गोंयान मर्डर जाला. लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा तें नाच. भ्रश्टाचार म्हणटा ताचेर आनी उलोवपाचें ना. तुमच्या स्वताच्या मंत्र्यांनी आनी आमदारांनी तुमच्याच मंत्र्याचेर आनी आमदाराचेर भ्रश्टाचाराचे आरोप केल्या. अनएम्प्लॉयमेंट आतां भायर पावला. एक नवी इंडस्ट्री होमना, जॉब्स क्रिएट जावना. जे थोडेफार गव्हर्मेंट जॉब काडलेले दोळ्यांक उदक लावपाक इलेक्शना कडेन, ते विजिलन्स इन्क्वायरी आनी कसले इन्क्वायरीन कोर्ट इन्क्वायरीन शिरकल्या. हे आरोप आमी करूंक ना, तुमच्याच मंत्र्यांनी केल्या. तुमच्याच पणजेच्या आमदारान PWD मिनिस्टराचेर आरोप केल्लो आनी विजिलन्सान ते पेंडींग दवरल्या. कोर्ट इंटरफेयर जाला. खंयच्या तोंडान लोकां कडेन तुमी वतले? खंयचें सुशासन? भारत माताची बिंदी आसलेले गोंय, हाजेर तुमी जे एनवायरमेंटाचें सर्रास डिस्ट्रक्शन केलां, थंय मेळावली सारके ते थीक वेजिटेशन आसलेले फॉरेस्ट आसलेले जाग्यार लोकांक ते सपोर्ट करचे हाडून ते लोकांचे डे टू डे गरीब लोक ते कितें व्हडले पयशेकार लोक न्हय, तांचे कडेन व्हडली साधन सुविधा कांय ना. तांकां बेजीक गजाली जाय आसता त्यो तुमी तांकां प्रोवायड करिना. वयल्यान IIT सारको प्रोजेक्ट तांचो विरोध आसतना तांचेर मारता. तुमच्यो जमनी दिया मरे तांकां. तुमचे लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमनी आहा त्यो दिवया, प्रोजेक्टांक द्या. लोकांचेर कित्याक जमनी घेता गरिबाच्यो त्या? कितले हांच्यांनी कितले दाखोवचे बीजेपीन की कितले पयशेकाराच्यो जमनी एक्वायर केल्यो आनी असले प्रोजेक्ट हाडले ते. काँग्रेसीन केन्ना गरिबांचे हॅरसमेंट करूंक ना. काँग्रेस सदांच गरिबां बरोबर रावल्या. काँग्रेसीन केन्नाच लोकांक अशे त्रास करूंक ना. भ्रश्टाचाराचेर सुद्दां झगडपाचें जें साधन आसा, साधन इम्पॉर्टंट आसता. रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो काँग्रेसीन हे देशाक दिला, हें विसरचें न्हय. आज जो फॉल्स प्रोपगंडा बीजेपीन चलयला तो म्हाका दिसता केन्नाच खोपून घेवचो ना. कित्याक समाजाचो जो बारीक घटक आसता, इकॉनॉमी सुद्दां जर आमी पळयत, टॅक्सीवाले, टुरिस्ट शेक्स, बारीक मोटरसायकल पायलट, कोणाक हांच्यांनी काबार करूंक ना तें सांग. खंयचोच तांच्यांनी सेक्टर आनी खंयचेच सेक्शन तांच्यांनी पोल्यूट करनासतना दवरूंक ना आनी तांच्यांनी तांची हें काबार करनासतना दवरूंक ना. फक्त ज्या लोकांक हे जो लूट महालूट चल्लेली लास्ट 10 वर्सांक आनी फाटले 5 वर्सांक, ते महालुटीचे केकीचो कुडको जे लोकांक मेळ्ळा खावपाक, त्या लोकांक हें शासन सारकें दिसलां. नाजाल्यार बीजेपीचे सुद्दां लोक आज म्हणटात की हांच्यांनी गोंय काबार केलें म्हणून आनी बीजेपी नाका म्हणून आमकां. हे सरकार म्हाका दिसता अमित शहान आज म्हणलें अटल सेतू सारको स्टेट गव्हर्मेंटाक जावचो नासलो, सेंट्रल गव्हर्मेंटा खातीर परत होमवर्क करपाची गरज आसा. अटल सेतून स्टेट गव्हर्मेंटाचे कितले पयशे लागले ते पळोवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे मोपा प्रोजेक्ट और खंयचोय प्रोजेक्ट, हे प्रोजेक्ट आनी डेव्हलपमेंट करून आमचेर सेंट्रल गव्हर्मेंट उपकार करना. स्टेट कॉन्ट्रिब्युशन टू द सेंट्रल टॅक्स कितलो आसा तो डिक्लेअर करचो. आमचो टॅक्स हो CGST म्हणून जे आसता पळय प्रकार, रेव्हेन्यू खंयच्यान जनरेट जाता? बीजेपीचे तुमची मेंबरशीप करता तातूंतल्यान वता, जनरेट जाता सरकाराक. आमचो टॅक्स हो, ते टॅक्सांच्यान पयशे आमकां येवपाकूच जाय. सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता त्यो हायवेज, त्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटानूच करूंक जाय. त्यो कितें येवन श्रीलंकेचे सरकार हांगा करचें ना, ते कितें बांगलादेशाचें सरकार करचें ना हांगा येवन. ते आमचे भारत सरकारानूच करपाक जाय. मोपा एअरपोर्ट सेंट्रल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीच्या अंडर येता, सेंट्रल गव्हर्मेंटानूच करपाक जाय. जमीन कोणाची? जमीन आमची गोंयकाराची. तुमी पिश्यान काडपाचें बंद करपाची गरज आसा लोकांक. आनी निम्माणें जें ताणें सांगलें, 3A ताणें सांगलेल्यो काँग्रेसी बद्दल, लोकांनी जर आज एनालायज करीत तर लोकांक कळटलें की हांच्यांनी जेन्ना 2012 एक व्हडलो भ्रश्टाचाराचो मुद्दो निर्माण केलो आनी सत्तेर आयले, खंय गेले ते पयशे? खंय गेली मायनींग लूट? खंय गेली रिकवरी? आन्सर दिवपाची गरज आसा. लोकांनी बीजेपीक विचारपाची गरज आसा. पयशे खंय गेले? 35,000 कोटी कित्याक येवंक ना ते गोंयान? PAC रिपोर्ट खंय आसा? आज
आमी सांगता हें बीजेपीचें सरकार 3Cचें सरकार. 3C म्हणल्यार कोवीड मिसमॅनेजमेंट. कोवीड मिसमॅनेजमेंटान लोकांची मरण जमना, हे सरकारान लोकांचो खून केला. इन डिटेल आमी सांगतले येता त्या दिसांनी कितें केलां हांच्यांनी तें. खून केला अक्षरशः लोकांचो. ऑक्सिजना खातीर फडफडून लोक मेल्या, बेसीक गजाली खातीर लोक मेल्या. डॉक्टर्स थंय रडटाले, ऑन ड्युटी डॉक्टर्स रडटाले, कांयच करूंक ना. त्यो शाल आनी फुलां दिवन तुमी तांचो सत्कार केल्या पळय, हे आपलो PR स्टंट केला, आपल्या पार्टीचो PR स्टंट केलो हेल्थ मिनिस्टरान. तुमी ते लोकांक एक्स्ट्रा पगार दिवंक जाय आसलो एका म्हयन्याचो. आपलो जीव धोक्यान घालून ते फ्रंटलायन हेल्थ वर्कर काम करताले, डॉक्टर्स काम करताले, पगार वाडोवपाक जाय आसलो, फायनान्शियल बेनिफिट्स दिवपाक जाय आसली. तुमी टेंडरांचेर पयशे खाता आनी तांकां ती 100 रुपयाची शाल आनी 200 रुपयाचो बुके दिता आनी सत्कार करता. खंयचें सरकार, कसलें सरकार? 3Cचें कोवीड मिसमॅनेजमेंट, करप्शन, भ्रश्टाचाराचेर आनी उलोवपाची गरज ना. आनी कॉम्प्रमायज वीथ मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स. जे मुद्द्याचेर फाटले सरकाराक आनी फाटले विपक्षी पक्षांचेर हे बोटां दवरताले तितले फॉर्मुलाज तांच्यांनी एडॉप्ट केल्या. आनी जे लोकांक हे भ्रश्टाचारी म्हणटाले तितले लोक आज हांचे मंत्रीपदान आसा आनी हांचे सरकारान आनी आज हांचे कॅन्डिडेट जावन आसा. परत सांगून दिता 3Cचें हे बीजेपी सरकार करप्शन, कोवीड मिसमॅनेजमेंट आनी कॉम्प्रमायज वीथ मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स. थँक्यू. कितें प्रश्न आसात? Today, Aam Aadmi Party has taken a press conference where their leader said Who? Leader Atishi Okay. she said that every vote to Congress is a vote to BJP, and that after the results come in, every MLA who is elected will go back to the BJP come here. Like she mentioned a few names like Mr. Michael Robo or others. See, with all due respect to Atishi ji, I would like to not go deep into her knowledge. I think a common man should understand the dynamics of politics. It is not very complex thing. व्हडलें कितें complicated गजाल काय ना. Maths is very simple. Congress party is the DNA of Goans. BJP, AAP or TMC are here to सर्वायव देआर वोट शेअर. ते 2% 4% तांकां वोट जाय पडटा आपलो सेंटराक सिंबल सेव करपाक. आनी ते 2 आनी 4% वोट शेअर जो सेव करपाक तांकां लागता ते प्रोसेसान ते वोट डिवायड करून बीजेपी काडटा. लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. हे 2-4% हांकां मारपाचे आनी परत 5 वर्सां बीजेपीक सोंसपाचे काय अबकी बार काँग्रेस सरकार हाडपाची आनी सुशासन एक्सपिरियन्स करपाचें, हे लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. आनी परत जर रिविजीट तिचे स्टेटमेंटाक करची जाली जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षान हे फावटी बरेच प्रयत्न केल्या की कोण फुटचे न्हय. पळय अल्टिमेटली एक गजाल आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय. असो कांय DNA ना, असो कांय कंप्युटर मेकॅनिझम ना, चीप ना और कांय टॅक्नॉलॉजी ना की तूं ती घाली कोणाची आनी बटन दामलो सॉफ्टवेअर लोड केलो की तो मनीस फुटचो ना. बट ताका कायदेशीर प्रक्रिया आसा ताजी आमी काळजी घेतल्या. ताका मॉरल प्रक्रिया जी आसा ताजी आमी काळजी घेतल्या आनी ताका हे देशाची संविधानीक जी प्रक्रिया आसा ताजी आमी काळजी घेतले. ही गॅरंटी काँग्रेस पक्ष म्हणून आमी दितले. आनी म्हाका विश्वास आसा की आतां जे आमचे बरोबर जे लोक आसात ते केन्नाच फुटचे ना. कित्याक गोंयची जनता जे फुटून गेल्ले तांकां प्रत्येकाक हे इलेक्शनान आपलो जागो दाखयतले. आनी तो जागो जर गोंयचे जनतेन ते फुटून गेल्ल्या लोकांक दाखयत जाल्यार म्हाका दिसता कोणूच डेरिंग करचो ना लोकांचे मतांचेर निवडून येवन फुटून भायर वचपाक. ही लोकांचेर जबाबदारी आसा. जितली आमच्या काँग्रेस पक्षाचेर आसा बरे कॅन्डिडेट दिवपाची आनी ही काळजी घेवपाची तितलीच आज गोंयच्या लोकांचेर जबाबदारी आसा. जे फुटून गेल्ले लोक तांकां घरा बसोवपाची, जाल्यारूच तांकां भंय पडटलो. दुसरें म्हणल्यार आम आदमी पार्टी जर सिरियस आनी TMC जर सिरियस आसा बीजेपीचेर, तांचे लोक तुमी कितले फोडले, तुमी बीजेपीक कितली डॅमेज केली. सगळे जाण येता ते काँग्रेसीक डॅमेज करता आनी वयल्यान म्हणटा निमाणे काँग्रेसी कडेन अलायन्स करुया आनी आमी बीजेपी कडेन कॉमन झगडुया. हाका लॉजीक खंय उरली. फक्त 4-5% वोट शेअर घेवन सेंटराक तुमचो सिंबल राखून दवरपाक आम आदमी पार्टी आनी TMCन गोंयान आपले राजकीय एक्सपेरिमेंट करचे न्हय. कित्याक गोंयान
एका काँग्रेस पक्षाक लोकांनी स्पश्ट बहुमत दिवचें जाल्यारूच गोंयांत बरें गव्हर्नन्स जातलें. थँक्यू.